Cielianin mantivuja, main no manikoja. Sundu sacem naviku, akvar Marie. Vakoi tu zoprokas, duja purgace. Belakani manik munduya, gayona ditika fornuya. Ula Cielianin mantivuja, main no manikoja. Kalbi saudu ceamce, lana fonace. Urmenau kadurun, sorgan mai forun. Belakali main munduya, gayona ditika fornuya. Ula Cielianin mantivuja, main no manikoja. Belakani main munduya, gayona ditika fornuya. Ula Cielianin mantivuja, main no manikoja. पवित्र कुसाचे कुरीन नेवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताक आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोतमंता देवा स्वर्ग बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सौम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी सामावलो आंकोन मारी तांय जल्मलो कोण स्वताने कोश कोसले ताका कुर्सा जोडलो तो मेलो आनी ताका निखी दिलो तो मेळांतलो मोदेल देंवलो तिसऱ्या दिसान मेळांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो स्वर्ग देवा बापाच्या उज्यांक बसला तूं तान जिव्यांनी मेल्यांची मुळसबी करून घेतलो सोतमंता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक सुबेक भक्तांचे सत्कार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवनपण सासतांचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सोगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सगार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां
आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां तरण्या पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाचे माई पापिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाचे माई पापिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाचे माई पापिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोयबा बापा पोताक आनी पोत आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां ऑर्काचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त आपलेच पदवेन तिसऱ्या दिसा मेनांतलो जिवन जालो आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी सगार जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो एकदाय जाय आमकांनी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां गोश आनी आमकां तरण्या पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मुरे कृपेन बोलले सोरेस्पोर दाय आसा वस्त्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मुली देवाची माई बाबिया ती नदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन मोयबा बापा पोताक आनी पोत आत्म्यांक आद्यांत तसो सदां ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां नियोर आमकां एमपणांतली तुज्यांतली व्हड सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त जिवन जातो 40 दिसांनी पोजोळी सरकार चडलो आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजे खोशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताण्यान पडून दिवं नाका पूण वाट्यांतली आमकां निवार नमान मने कुपेंत बलेले सदस्पोत गिरताय आसा ओस्ताम तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मोरे देवाचे माये आमा पाती खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मने कुपेंत बलेले सदस्पोत गिरताय आसा ओस्ताम तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मोरे देवाचे माये आमा पाती खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मने कुपेंत बलेले सदस्पोत गिरताय आसा ओस्ताम तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मोरे देवाचे माये आमा पाती खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मने कुपेंत बलेले सदस्पोत गिरताय आसा ओस्ताम तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मोरे देवाचे माये
आम्हा पावती खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बलेले सरेस्पोत जेतायसा ओस्लाम तो तू सोदो आणि सोदो तुझो पुरुष येसू. भागविंद मोरे देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बलेले सरेस्पोत जेतायसा ओस्लाम तो तू सोदो आणि सोदो तुझो पुरुष येसू. भागविंद मोरे देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बलेले सरेस्पोत जेतायसा ओस्लाम तो तू सोदो आणि सोदो तुझो पुरुष येसू. भागविंद मोरे देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बलेले सरेस्पोत जेतायसा ओस्लाम तो तू सोदो आणि सोदो तुझो पुरुष येसू. भागविंद मोरे देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बलेले सरेस्पोत जेतायसा ओस्लाम तो तू सोदो आणि सोदो तुझो पुरुष येसू. भागविंद मोरे देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेंत बलेले सरेस्पोत जेतायसा ओस्लाम तो तू सोदो आणि सोदो तुझो पुरुष येसू. भागविंद मोरे देवाची माई आम्हा खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता स्वता काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां नियोर आमकां हेंपणांतली उच्चांतली वोर सरकार सगल्या आत्म्यांक वो करून चोड करत चल्यांक. तिसरो मिस्तेर स्वामी जेजू क्रिस्त स्वर्गार बेतोच फाटलो पोत आत्म्याक सेनेका मुटलेले सुवातेर जुंय आंकवार मोर्यान आपोस्त आसले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवंक, तुजी कशी सकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या पोशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारण्यांत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तू सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तू सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तू सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तू सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तू सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तू सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन उरलेले सोरसपोर तूं आयसा ओसऱ्या मदें तू सोदेव आनी सोदेव तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरी देवाची माई आंबाब्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदां काळ आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां नियोर आमकां हेंपणांतली उच्चांतली वोर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चोड करत आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर स्वामी जेजूच्या मरणा उपरांत आंकवार मारी साबार वर्सांनी सरकार गेली. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दीस पोटोय गिरायज आयज आमकां दी आनी आमच्या चुकलेल्या बोशितां तोशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पळोवन दिवं नाका पूण वाट्यांतली आमकां निवार Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. मागीर मरे देवाचे माये आमा प्याती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. मागीर तुझी मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. भागविंद मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. भागविंद मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. भागविंद मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. भागविंद मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. भागविंद मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. भागविंद मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. भागविंद मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Noman Maria cupendo badele, se desporto e dança, ostram todo sodo, ani sodo tu zapul Jesu. भागविंद मरे देवाचे माये आमा बाप्या खातीर विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन Moima Bapa ani Puta ani Pavitra Atmya. आदी आता सदा सदा काल आमेन ओ म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवर आमकां हेम कोणांतली उच्चांतली वो सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड करच आसतल्यांक पांचवो मिस्तेर आंकवार मोरीचे मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तेका सरकार आनी संवसाराची राणी आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खोशी सगळ जाता तशेंच संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बोशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तारणे पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सोरस्पोर तायेंसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सोद्यो आनी सुदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बाप्याती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सोरस्पोर तुझे तायेंसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सोद्यो आनी सुदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बाप्याती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सोरस्पोर तायेंसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सोद्यो आनी सुदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बाप्याती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सोरस्पोर तायेंसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सोद्यो आनी सुदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बाप्याती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सोरस्पोर तायेंसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सोद्यो आनी सुदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बाप्याती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सोरस्पोर तायेंसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सोद्यो आनी सुदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बाप्याती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सोरस्पोर तायेंसा ओस्ट्रियामध्ये तूं सोद्यो आनी सुदय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये बाप्याती विनंती कोर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बोलले सोरस्पोर तायेंसा
ओस्ट्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोरस्पोर ताय आसा ओस्ट्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुतक आनी पोत आत्म्या आदि आता आनी सदां सदांकाल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवर आमकां हेमकोणांतली उच्चांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चोड करसतल्यांक नमान राणे नमान राणे काकुतीचे माई तूंच घे आमचें जिवीत अमृत आनी बरोसो आमी पदेशी येवची बालकां तुका उलो मारता ह्या तुकाच्या कोंडान सुस्कार सोडून उडोण करून माये तुका प्रार्थना आमचे दोळ्या शारांतनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाल आनी मोगाल तुला आमकां कर मरे ह्या पद सप्रांत तुजो पूत आमकां दाखय भाग्यवन देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसला ती आमकां फावो जावच्याक पायप साहेब इंतरसां पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजी रायज आमकां येवंक तुजी कशी सगर जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या पोशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दायना पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरस्पोर ताय आसा ओस्ट्र्यामध्ये तूं सोदेव आनी सोदेव तुजो पूत जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माई आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुतक आनी पोत आत्म्यांक आदी आता आनी सदां आमेन.
सुरवातेक आमी गीत घेवया A7 पेज नंबर 4 A7. सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिव. तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक हे आयचे नोवेनाचे भेटेन. आयच्या दिसाक नोवेनाचे मीस आमी खेरीत भाशेन भेटयता. आल्त दाबोली सॅक्टर हांचे पासत आयज ती हे मिसाची भेटेची मांडावळ करतात. आल्त दाबोली सॅक्टरांतल्या दर एका घोराब्याचेर सायबीन मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक हे भेटेंत आमी सगळ्यां पासत मागुया. तशेंच आयज आपले इंतेसाम भेटयता देवाक दिन वाचून लिंडन मिनेझीस. आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात क्रिझेन डिकॉस्टा, ॲशली ऑस्कर डिसुजा आनी मेसिना वेलिशा कॉस्टा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची जण एकल्याची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून जीं कोण बरीं नात, चड करून COVID-19 हे पिडे खाल जीं कोण बरीं नात, इन्फेक्टेड जाल्लीं आसात, तांचे पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय मारये भाशेन कुटुंब क्रिस्ती मुख्य तत्वांनी आकारून हाडटा तेन्ना जेजूच्या पवित्रपणाचे आमी गोवाय. आमची जण एकल्याची कुटुंबां आसात आनी आमच्या कुटुंबांत आमी मुल्यां जियेता, व्हॅल्यूज जियेता. क्रिस्ती मुल्यांनी, क्रिस्ती व्हॅल्यूजांनी आमचो जण एकल्याचो गोराबो आमी आकारून हाडूंक, ताचें फॉर्मेशन करूंक आमकां हें आपोवणें. भोव करून आवय बापायंक आनी वडिलांक हें आपोवणें. जाल्यार हें आपोवणें मानून घेवन आमी आमचो जण एकल्याचो गोराबो क्रिस्ती तत्वांनी बांदून हाडून आमी जेजूचे गोवाय जावंक आमकां ह्या समाजांत एक सोयेक. पूण जायते फावटी आमी हो सोयेक घेवंक चुकल्या. आमी जायते फावटी क्रिस्ती मुल्यां सोडून ह्या संवसारी मुल्यांनी आमचो गोराबो घडून हाडला, बांदून हाडला. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर्पदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मेळ्ळी सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक. आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थून मागता. सोर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, क्रिस्ता काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा,
आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बाग्योन निती आंकवार मरेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष बगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेलें पयलें चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, आत्मो मेळ्ळा तेन्ना मनशा कडेन हांव उलयतां तशें तुमचे लागीं मोच्यान उलोवंक जावंक ना, पूण संवसारी मनशां लागीं कशें क्रिस्ता सोवें तुमी आसून बुरगुल्ली जाल्ले परी तुमचे कडेन हांव उलयतां. दूद हांवें तुमकां पिवंक दिलां, निबोड जेवण दिवंक ना, कित्याक तसलें जेवण जिवंक तुमच्यान तेन्ना नजो आसलें आनी आजुनूय नजो, कित्याक आजून तुमी संवसारी मनशां कशीं जियेतात. तुमचे मोदें नाटकाय आनी झगडी वसतात म्हणटच तुमी ह्या संवसाराची नेमा पोरमोणे जिवंक ह्या संवसाराची मनशां कशीं चलोनात. कित्याक जेन्ना तुमचे मदलो एकलो म्हणटा हांव पावलूचो आनी दुसरो म्हणटा हांव आपोलोचो, तेन्ना ही तुमची चाल संवसारी मनशाची की ना? शेकी मेळून आपोलो कोण आनी पावलो कोण? तुमकां भावार दिला ते सेवक आमी सोम्याचे तेण्या पोरमोनी सोण एकलो सेवक जाला. हांवें बी रोयलें, आपोलोन तें शिंपलें, पूण देवान तें वाडयलें. तर रोयता वो शिंपता तो म्हत्वाचो न्हय, पूण वाडयता तो म्हत्वाचो. आनी हो म्हणल्यार देव. रोयता तेन्ना आनी शिंपता त्या मनशा मोदें कांय अंतर ना. सोण एकल्यान काम केलां ते पोरमोणे देव तांकां मजुरी दितलो. खरेंच आमी देवाचे सहकारी, तुमी देवाचें शेत आनी देवाची इमारत. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जावं दी. जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सगळीं म्हणुया, जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सर्वेस्पराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरसां बागी. असले पोरशेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सर्वेस्पोर नदर घालता. सगळ्या मनशांकूल ताच्या मुर्यांत आसा. सबाब जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. प्रितुमेर जियेतात तितल्याचेरूय आपल्या ठिकाणांत तावन तो दिश्ट घालता. तांची सगळ्यांची काळजां आकारता आनी सगल्यो तांच्यो कोडण्यो बरो वळखता तो तोच. सबाब जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळयोनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचे सोबें काळजाक संतोष भोगता. ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता. सबाब जी पोरसां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. Zui sorvesporak, zui, zui sorvesporak, zui, zui, zui sorvesporak, zui,
Zoi sorves porak zoi zoi. गोरिबांक बरी खबर दिवंक कैद्यांक सुटका परगटूंक ताणें म्हाका धाडला. Zoi sorves porak zoi. Zoi sorves porak zoi zoi. Zoi sorves porak zoi. Zoi sorves porak zoi zoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोय आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Oima tuka soumya. देवस्थानांतलो काडून जेजू सिमावांच्या घरा गेलो. सिमावांची सासू मोठ्या जोरान आसली आनी तांणी तिचे पासत ताका विनोद केली. तिचेर ओडव घालून ताणें जोराक हुकूम घालो आनी तिचो जोर पडलो आनी रोखडीच उठून ती तांचो परामोस करूंक लागली. दीस दारीर पडल्या उपरांत जिन्सां भासांच्या बोडलीकारांक ताचे सरशीं हाडलीं आनी एकल्याचेर हात दवरून ताणें तांकां बरीं केलीं. जायत्या जाणां वेले देंवचारूय काडले आनी ते बोब मारून म्हणटाले, तूं देवाचो पूत. आनी आपूण देवान मागलोलो म्हूण ते जाणा आसले देखून ताणें तांकां बोबाट केली आनी उलोवंक दिलें ना. उजवाडटोच भायर सरून तो एका एकसूर जाग्यार गेलो. लोक ताका सोदीत सोदीत तो आसलो थंय आयलो आनी आपणाक सोडून वचो नाका पूण राव म्हूण तीं परात्तालीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, देवाच्या राजाचें शुभ वर्तमान हेरा गांवांनी हांवें परगटूंक जाय, तर ह्याच पासत म्हाका धाडला. आनी जुदेयाच्या देवस्थानांनी तो भाशण करीत आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. Wakari tuka Krista. मारये भाशेन कुटुंब क्रिस्ती मुख्य तत्वांनी आकारून हाडटा तेन्ना जेजूच्या पवित्रपणाचे आमी गोवाय. ह्या विशयाचेर आमकां आयज नियाळ करूंक आदार दिवंक आमचे बरोबर फादर लिओ फेर्नांडीस, सेंट एन चर्च ओलावली हांगाचो पादविकार आयज आमकां आदार दिता. ताचे बरोबर ह्या नियाळांत आमी भाग घेवया. प्रितीच्या भयणी भावनो, बाग्योन फ्रांसीस शावेराचे फिरगोजेर चिकाली आयज जावन आसा मोंत सायबिणीचो 4थ्या नोवेनाचो दीस. आयच्या सेवादोर विकृतीक विशय घेतला तो म्हणल्यार मारये भाशेन कुटुंब क्रिस्ती मुख्य तत्वांनी मांडून हाडटा तेन्ना जेजूच्या पवित्रपणाची आमी गोवाय. मोगाचे इश्टांनो, ह्या विशयाचेर नियाळ करतना म्हाका याद जाली कांय वर्सां फाटीं एका याज्ञिकाच्या म्हणजे तुमचो पादविकार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हाच्या आवय बापायचो लग्नाचो भांगाराचो 50 वर्सांचो समारोह आसलो. आनी कसल्या वेळार ह्या समारोहाच्या 2 दीस फाटीं ह्या फादरान म्हाका फोन करून सांगलें, म्हाका जाय तुमी म्हज्या आवय बापायच्या लग्ना वर्साच्या 50व्या वर्साच्या मिसाक प्रवचन करूंक. ह्या वेळार पयलीं नवो याज्ञीक कसो हांव करूंक सोदिना अशें ताका म्हणलें. पूण उपरांत रोखडेंच हांवें म्हजें मत बदल्लें आनी फादर बॉलमॅक्साक सांगलें, तुज्या आवय बापायची
जावं इतले वर्सान ताच्या जिवितांतलें जें कितें तुका बरें लागता वो तुका इन्स्पायर जालां तें तूं म्हाका सांग. आनी ह्या वेळार फादर बॉलमॅक्स पेरेरान वेळ इबाडी नासतना आपल्या वॉट्सॅपार तावन म्हाका रोखडीच अशी मॅसेज आपल्या आवय बापाय विशीं धाडली. दोगूय जाणां शेतकामती देवाच्या पेल्याच्या आनी सृश्टीच्या मोगाची स्वता पासत उबी रावूंक शिटकावपाची, निती खातीर आपलो ताळो उबारपाची, एकामेकाच्या मोगान भोंवपाची आनी आपणा लागीं घोडटा ते भाशेन दुसऱ्याच्या आदाराक पावपाची. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाशेन तुमकां चिकाळीच्या फिरगोजकाराक तुमच्या पादविगारा विशीं विचारल्यार तुमी म्हणटली आमच्या पादविगारा सोबे देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, सृश्टीचो मोग आमकां बेस बरो दिसता. आमी जाणां लॉकडावनान पासून लॉकडावन सुरू जालें तेन्ना तावन आयज पासून 2 दिसाक ऑनलायन मिसाची भेट भेटोवून 2 दिसाक परम संस्कारां ब्लेसड सॅक्रमेंटा मुखार मागण्यांत वेळ सारून जावं निती आनी शांती खातीर भेटयलोलो आयतार आसलो त्या दिसाक ओजनादीक प्रवादीक कसो ताणें सृश्टी राखूंक सांबाळूंक आपलें प्रवचन ताणें केलें. ह्या सगळ्या वस्तू वरवीं ताणें दाखयलो आपल्या आवय बापाय भाशेन आपणाकूय देवाचो, पेल्याचो आनी सृश्टीचो मोग. आनी ताकाच लागून ताचे PhDचे फायनल रिसर्च टॉपीक जावन आसले वेटलँड्स इन गोवा. मोगाच्या इश्टानो, जर तर हांवें तुमचे लागीं आयज प्रश्न विचारल्यार देवाचो मोग, पेल्याचो मोग, सृश्टीचो मोग करूंक तो खंय शिकलो काय, आमच्या खात्रेन सांगूंक येता आपल्या कुटुंबांत, आपल्या आवय बापाय वरवीं. मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय आमच्या मनांत दवरून मारये भाशेन क्रिस्ती तत्वां आमच्या कुटुंबांत जियेवून आमी कशे जेजूच्या पवित्रपणाचे आमच्यान गोवाय जावंक येता काय. आमचो पाप सायब फ्रांसीस, जाका सायबीण मायचो जायतो मोग, वर्ल्ड यूथ डे तरणाट्यांक उलोवप करतना ताणें एक टॉपीक विचून काडलें, यूथ एंड मॅरेज रिफ्लेक्शन ऑन 7 phrases ऑफ मादर मेरी. ज्यो वडी आमकां सायबीण माय विशीं जे पवित्र पुस्तकांत मेळटात ताचेर उलोवप आमच्या पाप सायब फ्रांसिसान तरणाट्या मुखार दवरलें. पयली फ्रेज आमच्या म्हणूंक येता, चायल्ड लायक वांडर. भुरग्या भाशेन देवाचेर पातिलो. जर तर आमी लूक चॅप्टर 1 verse 34 वाचल्यार आमकां मेळटा, जेन्ना आयज बडवो गाब्रियल भाग्योन आंकवार मारये सोरशी ती देवाच्या पुताची आवय जावंक विचून काडल्यार म्हणून संदेश घेवन येता, तेन्ना एका भुरग्या भाशेन सायबीण माय आयज वडव्या गाब्रियलाक विचारता, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हूण तुजें कशें घडटलें. आयज आमी आमकांच विचारून पळोवंक जाय, आमचो संबंद आमच्या देवा सोबें आमी देवा लागीं उलयता तेन्ना एका भुरग्या भाशेन वाडला काय, दुसरे स्वातेक ओबिडियंट सर्वीस खालतो चाकूर. जर तर आमी लूक चॅप्टर 1 verse 38a वाचल्यार आमकां मेळटा, सायबीण माय रोखडीच आयज बडव्या गाब्रियलाक म्हणटाय, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमी क्रिस्ती भावार्थी ह्या संवसारांत सगळीं जावन आसा देवाची चाकरां. वी आर सर्वंट ऑफ गॉड.
सायबीण माय आपूण देवाची चाकर म्हूण आपल्या जिवितांतल्यान तिणें दाखयलें. आयज आमी आमकांच विचारूंक जाय, आमी ह्या संवसारांत कोणाची चाकरां काय? आर वी सर्वंट ऑफ गॉड और आर वी सर्वंट ऑफ पीपल? तिसरे स्वादेर स्क्रिप्चरल नॉलेज, देवाच्या उतराची जाणवाय. जर तर आमी लूक चॅप्टर 1 वर्स 38b वाचल्यार आमकां मेळटा, सायबीण माय म्हणटा, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. सायबिणीक देवाच्या उतराची जाणवाय खंय मेळ्ळी काय? जर तर आमी इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक आवेसोर 7 चॅप्टर 7 वर्स 14 वाचल्यार आमकां मेळटा, इजायास प्रवादी म्हणटा, तूं देवा लागीं खुणा मागची गरज ना, पूण देवूच तुका एक खुणा दितलो. एक आंकवार अस्तोरी गरबेस जातली आनी ती एका पुताक जोग दितली, ताका इमानुएल म्हणगे नांव दवरचें. आनी ताकाच लागून सायबिणीक देवाच्या उतराची जाण, ताकाच लागून इजायास प्रवाद्याची उतरां ती मानून घेवूंक पावली. चवथे स्वादेर जॉयफूल प्रेज, खुशालकायेचे उद्गार. आनी हे आमकां खंय मेळटा काय? लूक चॅप्टर 1 वर्सीस 46 to 55. मारयेचें तुस्त गीत. रोखडीच बागेंत आंकवार मारया म्हणटा, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक भाकांडटा, म्हजो जीव म्हज्या कारोका सोबे मुरगोडटा. आमच्या जिवितांत आयज पासून ल्हान तशीच व्हड देवाच्या आशिर्वादान जायतीं बरेपणां आमी चाखल्यांत. आयज पासून देवान आमकां ह्या लॉकडावनान कोरोना व्हायरस ह्या दुयेंसांतली निवारल्यांत आनी राखल्यांत. आमी कितली दिसा दिसपट्टी सायबीण माय भाशेन देवाक दिनवासतां काय? पांचवे स्वादेर जेंटल ऑथॉरिटी, मायेस्त अधिकार. आनी ही आमकां खंय मेळटा काय? लूक चॅप्टर 2 वर्स 48. जेन्ना भुरगो जेजू जेरुसलेमांत सांडटा, असल्या वेळार सायबीण मायन जुजे जेजूक सोदीत सोदीत परत ती येतात. आनी ह्या वेळार सायबिणीची उतरां जातात. ती म्हणल्यार, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? सायबिणीच्या उतरांनी मायेस्त अधिकार आमी पळयता. आमच्याय हाताखाल आमचीं भुरगीं आसात, इस्कॉलांत वेता, कॉलेजींत वेता, थंयसर आमचीं विद्यार्थी आसात, फिरगोचेर लोक आसात, गोमडीक सगळींची वांगडी कशीं आमचे लोक आमच्या हाताखाल आसता. असल्या वेळार आमचो अधिकार तांचे वयर आमी कसो चलयता काय? डिक्टेटर कशीं आमी तांकां तांची चूक दाखयता, तांकां खाला घालता. वो सायबीण माय भाशेन आमी आमचो मायेस्तपणान आमचो अधिकार दाखयता. ही आयज आमी आमकांच विचारूंक जाय. सोवे स्वादेर मायेस्त मोग, टेंडर चॅरिटी. हे आमकां खंय मेळटा काय? जॉन चॅप्टर 2 वर्स 3. जेन्ना काना गांवांत लग्नाक सोरो सोंपता, अकोल न्हवरो समाजा मुखार लोजेर पडपाचो वेळ पावता, तेन्ना सायबीण माय तांची गरज ओळखून घेवन तांच्या आदाराक ती पावता. आमचे लागीं सगळ्या लागीं आधार कार्ड आसा, पूण आमी कितली दुसऱ्याची गरज ओळखून घेवन तांच्या आदाराक आमी वेता काय? सायबीण माय सोबें दुसऱ्याची गरज ओळखून आदार मागचे आदीं दुसऱ्याक आदार करून वचून आमी शिकुया. आनी सातवे स्वादेर जावन आसा डीप फेथ, खोर बाबात. जॉन चॅप्टर 2 वर्स 5 आमकां मेळटा, सायबीण माय ती सुरक्षा चाकराक म्हणटा, म्हजो पूत सांगता तितलें तुमी करात. हातूंतल्यान आमकां दाखयता मारयेचो खोर बाबा जेजूचेर. जेजून आजूय एकूच विनवीत करूंक ना, पूण तरी आसतना सायबीण माय आपल्या पुताचेर खोर भावार्थ. आनी ह्या सायबिणीच्या भावार्थाक लागून जेजू आपले पयले विजनीत करता. तोरपेदीच्या भयण भावांनो, जेन्ना आमी मोन सायबिणीच्या परबेक आमी तयार जातना आनी आमच्या कुटुंबान क्रिस्ती मुख्य तत्वां आमी जियेवून
जेजूच्या पवित्रपणाचे गोवाय जावंक आयचो विशय आमकां आपयता तेन्ना आमच्या कुटुंबान आमच्यान कसलीं तत्वां घेवंक जाता काय 3 हूड्स आमी शिकूंक जाय. पयलें हूड जावन आसा ओबिडियंट चायल्डहूड. कोंकणी भाशेन आमच्यान म्हणूंक येता ल्हानवीक भुरगेपण. जो तर आमी जेजूच्या जिवितान लूक चॅप्टर 2 वर्स 51 उगडल्यार आमकां मेळटा. भुरगो जेजू आपल्या आवय बापाय बरोबर नाजारेताक गेलो आनी तो तांकां खालतो रावलो. आयच्या काळार आमी पळयता आमच्या भुरग्यांक जावं वडिलांक आवय बापायक रेस्पेद मान दिवंक तांचे मुखार खालते जावंक जाय तें आगोड लागता. कारण ह्यो सगळ्यो वस्तू ते जावं मास मिडियाचेर जावं इंटरनेटाचेर ते शिकतात. म्हणटच पयले सुवातेर आमच्या भुरग्यांक ओबिडियंट जावंक हें ओबिडियंट चायल्डहूड ल्हानवीक भुरगेपण आमी शिकोवया. दुसरें हूड जावन आसा सॅक्रिफिशियल यूथहूड, त्यागीक तरणाटपण. आमी जाणां आमचे देशाचे फुडारी तेच भाशेन पवित्र सभेचे फुडारी म्हणटात यूथ आर द फ्युचर ऑफ द चर्च और यूथ आर द फ्युचर ऑफ द नेशन. पूण आमचो पाप सायब फ्रांसीस अशें म्हणटात यूथ आर द प्रेझंट फेस ऑफ द चर्च. आयच्या काळार जो तर आमी आमची पवित्र सभा आमचो देश जिवाळ करतले जाल्यार आमच्या तरणाट्यांनी त्याग आपल्या जिवितांतल्यान करूंक जाय. आनी जर तर तरणाटेपण त्यागीक तरणाटेपण आमच्या तरणाट्या सभेक दिसतलें जाल्यार 3 इजम तांणी सोडूंक जाय. इंडिविज्युअलिजम, कन्झ्युमरिजम एंड मेटेरियलिजम. आनी तिसरें हूड जावन आसा एक्कम्पनींग पॅरंटहूड. म्हणजे सगळ्या वेळार आमच्या भुरग्यांक सांगात पुरो वेळ दिवप, तांकां बरे भाशेन समजोवप. तर आयज आमी मोन्त सायबीच्या नोवेलान वांटो घेतना क्रिस्ती मुख्य तत्वां आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आनी कशे तरेन जेजूच्या पवित्रपणाचे आमी गोवाय जावंक आमकां जण एकल्याक बापाची कृपा आनी घोटाय ह्या पवित्र मिसाचे पिडेंतल्यान आमी मागुया. आमची जण एकल्याची कुटुंबां आमी देवाक उबारून आतांच आमी देवाच्या उतराचेर नियाळ केला. तर आमच्या कुटुंबा पासत आनी आमच्या जण एकल्या पासत आमची मागणी आमी खतखत्यान देवा मुखार दवरुया. आमच्या देशाच्या आनी भावार्थाच्या फुडाऱ्यांनी पोजेच्या बरेपण आनी फायदो मनान धरून देशाच्या आनी भावार्थाची उदरगत करूंक पावलां मारूंक मारेच्या विनोनेन बापाचो आदार आनी पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मागणी आय. हे महामारीक लागून आख्खो संवसार काळोखान कसो पडलेलो आसा. जायतीं आमची भावां भयणां कोश्टान त्रासान सांपडल्यात. ह्या काळोखी वेळार आमचो भावार्थ तीर गोड सांबाळूंक आमच्या कुटुंबांत क्रिस्ती मुख्य तत्वां आकारून हाडूंक जेजूच्या पवित्रपणाच्या आनी आमी गोवाय आनी साक्षी जावंक मारेच्या विनवणेन बापाचो आदार मागुया. दयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मागणी आय. ह्या नवनाच्या मांडवल करतल्या आल्टो दाबोलीम सॅक्टरांतल्या 2 घराबाचेर मारेचे विनवणेन बापाचो आदार मागतना
आमच्या तरणाट्यांक जेजूच्या तोटवान आनी मुळ्यान आपल्यान जिवीत बांदून हाडूंक पवित्र आत्म्याच्या उजवाड तांकां मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मागणी आय. ओगीच रावन आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. आमच्या जण एकल्याच्या खासगी गोराब्या पासत मागुया. आमचो मुखेल मंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत कोविड पॉझिटिव्ह जाल्लो आसा, ताचेय पासत मागुया देवान ताकाय, आनी तशेंच आमच्या राज्यान सगळे जे कोण कोविड पॉझिटिव्ह जाल्ले आसात तांकां सगल्यांक बरें कर म्हूण मागुया. दोयाल बाबा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, मागणी आय. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी तूं दयेन आयकून घे आनी आमची कुटुंबां तुज्या मोगाचे कृपेन आकारून हाड. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बिटोने वेडार गीत घेऊया C37 पेज नंबर 44. C37. तुझ्या पवित्र दोन्या मुखार बाबा खूप उडत हो जेजूची मोळपूर तुझो उन्या भितर लेपतात कोण्यो तशी जेजू सोमे सोपले करतात की भुरगी तुझी Morio ami, utkacze, teme ami, Jesu ce sabe ami. Morio ami, utkacze, teme ami, Jesu ce sabe ami. म्हज्या बाबा भयणीनूय म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मायेत हांवन जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्मेचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव.
तुझ्याच मोय भोवपाक उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय सोय ताका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोटपोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरताव, तुझे पुरो जीवनपण आमी मुरगोठाव, तुझ्या येण्याक आमी ओपेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपदवेदार बापा, सुरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमची जण एकल्याची कुटुंबां देवीक कुटुंबां, देवाची कुटुंबां देखून क्रिस्ती तत्वांनी ती आकारून हाडूंक आमकां सगल्यांक, भुरग्यांक, तरणाट्यांक, वाडलोल्यांक, आवय बापायंक तशेंच शेपाय शेमायंक जबाबदारी. आमकां हें देणें फावो केलां देखून देवाक दिनवासुया आनी आमचे जण एकल्याचे गोराबे बापाच्या हातान उबारुया. आमचे बापा स्वर्गीय तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्यां खातीर मागणें. मोगाळाचे येसू, मोगाळाचे येसू, तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. आशेतां. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. Gesù variago, Jesus suave gloria, sorguida com Deus, sorum macaio, leal de सुभागी कुसवा कुंवार मारयेचो सासणाच्या देवा बापाच्या पुताक सांबाळलो तो. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, बागयोंत आंकवार मारीक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गीच्या जेवणान दादोशी केले देखून आमी संतोश बरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच आंकवार मारीची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयच्या ह्या नोवेनाची मांडावळ केल्ल्या आल्त दाबोली ह्या सॅक्टराक आमचे दिनवास
आयज आमकां प्रवचन करून देवाचें उतर बरे भाशेन विस्कुटावून पाप साहेबाची शिकवण तशेंच पवित्र पुस्तकाची शिकवण घेवन आमकां हो नियाळ करूंक आदार दिल्ल्या फादर लिओ फेर्नांडीस पाद्विगार ओलावली इगोर्जेचो सेंट एन्स चर्च ओलावली ताका आमी खरीत भाशेन देव बरें करूं म्हणटा. हो नियाळ ताणें आमकां पाठयलो देखून ताचेर आनी ताच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता. फाल्यां मांडावळ करूंक दाबोलीं सॅक्टर फाल्यांचो विशय मारये भाशेन समाजीक हुस्को धरता तेन्ना जेजूचे नितीचे आमी गोवाय. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक एक वेबिनार घडोवन हाडलो आनी ह्या वेबिनारान सेव माय मोलें मोलें जे 3 प्रोजेक्ट्स येतात ताचे विशीं हो वेबिनार जाल्लो आनी आमचो मान्यवंत एनवायरमेंट मिनिस्टर श्री निलेश काब्राल हाणें आपलें बीन मत दिलें. तशेंच तुमच्या नांवान जे थंयसर आसले पॅनलिस्ट आसले तांचे प्रश्न घेतले आनी तांचो जबाब दिवंकूय ताणें प्रयत्न केलो. प्रश्न जायते आसले, जबाब घडये सगळेच मेळूंक ना. काल जो वेबिनार जाल्लो तो आमी आमच्या सगळ्या वॉट्सॅप ग्रुपाचेर शॅर केल्लो आसा. तातूंत तुमी मातशें वेचें आयकुचें ते प्रश्न आनी जबाब दिल्यात तेय आयकुचें. जरी तर तुमकां जबाब मानतात जाल्यार ओके बरें आसा. जरी तर तुमकां दिसता ते जबाब आजून मेळूंक ना सारके, कित्याक थोडे जबाब आमच्या मान्यवंत मंत्री बाबान सांगलां आपूण मागीर दितलो. तशेंच ताणें हेंय बासायलां तुमकां कोणाकूय जरी तर प्रश्न आसात ह्या प्रोजेक्ट्सां विशीं मोलें प्रोजेक्ट्सां विशीं जाल्यार तुमकां सगल्यांक तुमचे प्रश्न घेवन ते जबाब दिवपाक तो तयार आसा. हें आमी खरीत भाशेन आमच्या मंत्र्याचें हें बरेंपण आमी मानून घेता आनी शाबासकी दिता ताका, कित्याक लोकांचे प्रश्न घेवंक तो तयार आसा. ह्या पासत तुमी प्रश्न करूंक भियोवचें न्हू हें ताणें आमकां कळयलां आनी हांवूय म्हणटा. तुमचे प्रश्न आमच्या मंत्र्यांक विचारूंक, जे कोण आमचेर राज चलयता तांकां विचारूंक कोणेंच भिवचें न्हू. मुखार सरचें, तुमचे प्रश्न विचारचे आनी तुमचे प्रश्न विचारता तेन्ना आमचे मंत्री तुमकां ताचो जबाब दितले. एटलिस्ट हो एक मंत्री एनवायरमेंट मिनिस्टर ताणें बासायलां आपूण दिता म्हूण तुमकां तुमचे प्रश्न धाड म्हणल्यात. ह्या पासत तुमी ह्या वेबिनारान मातसो पळोवंक इल्लोसो वेळ करचो. इल्लोसो वेळ काडून, चड व्हडलो ना तो, सुमार 2.5 वरांचो वेबिनार जालो काल आनी तो पासेंस काडून तुमी आयकत जाल्यार समजतलें तुमकां गोंयांत कितें घडटा, कसले प्रोजेक्ट येतात, जे प्रश्न आमचे पॅनलिस्ट जे आसात तांणी जे उक्ते केल्यात तेय तुमकां समजूंक मेळटलें आनी तशेंच सरकारा लागीं जबाब कसले आसात हेंय जाणा जावपाक मेळटलें. इल्लोसो वेळ काडचो. एक दिसान जरी तर 2.5 वरां दिवपाक जायना जाल्यार 3-4 दीस घेयात, पूण आख्खो वेबिनार बरे भाशेन आयकात आनी तुमचे प्रश्न आमच्या मंत्र्याक विचारात. अशें करता तेन्ना आमी सगळीं बाराबर मेळून आमचें गोंय आनी आमची सृश्टी राखूंक पावतले. सगळीं उबी रावया. आशिर्वाद जाल्या उपरांत आमी नोवेनाचे मागण्यांत भाग घेतल्या. तशेंच पुरसांवांत आल्त दाबोलीं ह्या सॅक्टरांतल्या भुरग्यांनी तशेंच वांगड्यांनी केल्ल्या ह्या पुरसांवांत आमी वांटो घेतलो. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. वेलांकांनी सायबिणीक नोवेन. हे भोव पवित्र आंकवारी जेजूची माय जावच्याक सासणाक थावन तुका पवित्र त्रित्वेन वेंचून काडली. आमी तुजी खालतीं चाकरां तुका आमचें समर्पण करता. देवाच्या पुताक तुज्या कुसव्यांत हाडून ताका जल्म दिवंक तुका संतोश भोगलो. तो संतोश आमी तुका परत दिवंक आनी वाडोवंक आमकां बळ दी. दुखी खोतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आमच्या गोरजांनी तुजी मजत आमकां दी. तुज्या पुतान म्हळां मागात आनी तुमी घेतल्यात. हे ताचे भासावणेचेर आमी विस्वास दवरता.
तुज्या पदवेदार बळान आमकां पाव म्हूण आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार देवाचे खुशे प्रमाणे मेळोवन घे म्हूण आमी व्हडेलान्विकायेन तुका प्रार्थिता. ह्या वेळार आमची कितेंय गरज आसा जाल्यार सर्गीच्या आवयच्या फुड्यान दवरुया. मोगाळ माये तुजो मोगाळ पूत तुज्या कुसव्यांत आसलो तेन्ना तुजें निर्मोळकाळीस सैंबा वर्त्या मोगान आनी संतोषान भरलें. तशें आमचो बावार्थ आनी विस्वास सर्गीच्या बापाचेर थीर कर आनी आमचें काळीज मोगान भर. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगती मरे देवाचे माई बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगती मरे देवाचे माई बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरये कृपेन बोलोले सर्वेश्वर तुजे टाय आसा वस्तऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगती मरे देवाचे माई बाप्या खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ए देवाचे माये गाब्रिएल देवदूतान तुका कृपेन बोललेली म्हूण पाचारली. ह्या ताच्या नोमानाक आमचोय नोमान एकठांय करून आमी तुका वाखाणटाव. संवसार सोरोपर्यंत आमचो तुका पोरकोण दिताव. हे दुखेस्तांचे बुजवणदारे तुजे पदवेदार मजतीन मागलेली देणी आनी उपकार आमकां मेळोवन दी म्हूण आमी तुका विनयताव. मारये आमचे मोगाळ माये तुज्या दुलोब हातान आमचो आत्मो आनी कूड घालताव. जागेंत न्हिदेंत वावरांत विसवांत सदांच तूं आमचे सरशीं राव. कोश्ट आनी हुस्के जिवीत आनी मरण तशेंच सूख आनी दूख तुजे स्वाधीन करताव. सगळें जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणांक लाभता तशें जावं. भाग्यवंत बेर्नादाचें मागणें. हे बो कोनवाळे आंकवार मारये उगडास कर की तुज्या गोपांत येतेल्यांक तुजी मजत मागतेल्यांक आनी तुजो आदार सोदतेल्यांक तुवें ताका आलाशिरो दिनासतना दवरलाय म्हूण केन्नाच कोणें आयकूंक ना. ह्याच बोरवांशाचे उर्बेन आमी तुजे वेंगेंत येताव. आमी पातकी पूण तुजे मुखार दुखेस्त उबीं रावताव. हे देवपुताचे माये आमच्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका पूण तुजे काकुतीन तें आयक आनी फळादी कर. आमेन. काकुतीन बोलले राणये स्वर्गार संसाराचे सदांच आमच्या मोगालाच फेरे साडू नाका माये मोगाचे. Oh my, you're my, geamka tujaat kopa. Oh my, you're my, geamka tujaat kopa. तुझे वीज मेघ माये ओरोण
दिसली गोरी गोरवाच्या राखण्या उलोयली तूं ओडा कोतकोत्या संसार भर कोणता तुझ्या दिसण्या भाव माई यो माई गे आमकां तुझ्याच कोपा भाव माई यो माई गे आमकां तुझ्याच कोपा